कोयर आतां पुराय गोंयाक वेंगात घेवपाक सोदतासो दिसता। वचत थंय कोयराचे राशी। स्वच्छ भारत नितळ गोंय उरले कुशीक। गोवा वेल्ल्या वाठारात सांत आंद्रे इगर्जेत फामाद सांतानाचे पुरसांव जाल्ले। ह्या निमतान हांगा फेरी भरिल्ली। पूण फेरये वेळार पातळिल्ल्या प्लास्टीक कोयराचो विलो लावपाक थळाव्या अधिकाऱ्यांक म्हूर्त मेळोंक नासो दिसता। नितळ गोंय मोहीम खंय पुरवली काय? तुमीच पळयात आनी थरयात। ही तुमकां आतां दिसता ती म्हाज्या फाटल्यान सांत आंद्रे चर्च, सेंट एंड्रू चर्च ऑफ गोवा वेल्या। आनी ही आतां सांत आंद्रे हितून ही वन ऑफ हे बिगस्ट चर्च म्हणल्यार जाता। आनी हे आतां हालींच हिंगा हे इगर्जेन म्हणजे वन मंथ जालो ऑलमोस्ट हिंगा एक वर्ल्ड फेमस सांतांचें पुरसांव जाल्लें। आनी हे आतां पडटा ते गोवा वेल्या पंचायत एरियान। आनी हिंगा आतां सांतांचें पुरसांव जाल्लें आनी हे सगळ्याक फेमस सगळ्याक। आनी आतां हिंगा जाता म्हणटा ते पॉलिटिकल गेम जाता आनी प्रॉब्लम जाता म्हणटा ते आनी प्रॉब्लम पळोवपाक मेवता म्हणटा ते लोकांक। आतां तुमकां दाखयता हिंगा कितें प्रॉब्लम जाल्लो आनी लोक सांगता त्या प्रमाणे। पूण हिंगा लोक उलोवपाक भिता कित्याक हिंची पंचायत आहा ती मागीर पर्सनल हेजेर वो आपणाच्या बिजनसाचेर वा एटॅक करीत म्हूण लोक उलोवपाक भिता। पूण लोक सांगता आमकां हिंगा कितें प्रॉब्लम जाल्लो आहा पळय तो। आतां तुमकां दाखयता हिंगा प्रॉब्लम कितें पळय तो। हे पळय तुमी पळोवंक शकता हे आतां हिंगा कितली गार्बेज आहा पळय ती प्लास्टीक। आनी आतां हे प्लास्टीक फ्री हाका आतां मोडपाक बा लागून हो चान्स आहा काय ते तुमी आतां पळया हिंगा। आनी हिंगा आतां ह्या सिजनाक आतां हिंगा काजा दपो हॉल गोवा वेल्या आनी हे सायडीक तुमी पळया आतां चर्च हे जस्ट सरावंडींग टू गोवा वेल्या चर्च। ही सगळी प्लास्टिकान हिंगा आतां वन मंथ जाल्लो हे आहा। आनी वाऱ्यान तुमी पळोवंक शकता ती प्लास्टीक शेंवता हिंगा। ती एकामेका कडेन वाऱ्यान उठता वारो येता पळय तेन्ना ती एकामेका कडेन हिंगा दोच्च्यांनी शेंवता काय दिसता पळोवपाक। सो हे आतां सरावंडींग ऑफ गोवा वेल्या चर्च सांत आंद्रे चर्च हें ब्युटिफिकेशन वन मंथ जालो। आनी हिंगा आतां ती हिंगा फेरी येवन पळय गार्बेज जाल्ली प्लास्टीक हें आतां डेकोरेशन ऑफ ब्युटिफिकेशन ते हिंगा आतां गोवा वेल्याच्या लोकांक पळोवपाक दवरलां। हें आतां आमकां हिंगचो लोक सांगता आनी सांगलें आनी आमकां हिंगा आपोवन हाडलें आनी हें आमकां हिंगा पळोवपाक मेवलें। हें आतां तुमी पळयात हिंगा डेकोरेशन वो कितें हें स्वच्छ भारत हे पंचायतीन हिंगा आतां ऑलमोस्ट वन मंथ जालो पुरसांव जावन आनी हिंगा ही फेरी जाल्ली। हे फेरयेची हिंगा सगळे प्लास्टीक गार्बेज ही आख्ख्या हिंगा शेतान आनी तुमी पळया कशी उडोवन वाऱ्यान ती सगळ्याक स्प्रेड जावन वयता। ही आतां गोवा वेल्याच्या लोकांक हिंगा पळोवपाक दवरलेली आहा। ही आतां खंयच्या ऑथॉरिटीन क्लीन करपाची वो हिंगा हेंचे पॉलिटिकल फकत हे झगडपाचें आनी लोकांनी ही डिवेलपमेंट हिंगा गोवा वेल्या पळोवपाचें। गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।